대화치 비비 소리야 메다 우샤가소도 스마카 비도냐 대화치 비소소루나 메다 대화치 비소소루나 메다 우서 고치가 Sodos makami tolia, devashi visvatsuru veda, devashi visvatsuru veda. Maria Augusta de Costa ही आमची बोन संपल्यार 2 वर्सां बत्तात. देवान तिका सर्गींचें सूख दिवंक आमी मागुया. तेच परी आयज आपलो वाडदीस बड्डे संभ्रमता इंग्रेड फेर्नांदीस. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालूं. आनी आयज काजाराचो दीस रॉक आनी मारिया तवेरा. देवान तांचेर आनी ताच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबळीनो ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून बापाचें बोगसणें जोडूंक सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरेक सगल्या दिदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो क्रिस्ता क्रिस्ता काकुतो क्रिस्ता क्रिस्ता प्रार्थुया. आयज पवित्र सभा समरण कोत्ता बागेंत इनास ते लोयला जेजुएत संस्थेचो अर्दीचो स्थापनार जेजुएट पाद्रीं पासत आमी मागुया. सर पदवेदारा सासणांच्या देवा सडवणेच्या कामान जेजूचो बोव लागशिल्लो बागिलो जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक वर्तमान जोडूंक बागेंत इनासाक सगले शक्तीन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो कोरो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आपल्या हातांनी साक्षो 2 फातरी घेवन मोइजेस दोंगरा वेलो देंवलो. ह्या फातरींचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान
बरयलोलें आसलें. ह्यो फातरी म्हणल्यार देवाचें काम, आनी तांचेर बरयलोलें आसलें तें बरोवप देवाचें ते फातरींचेर कांतयलोलें. पोरजेची बोपां जोशुवेन आयकुली. ताणें मोइजेसाक सांगलें, तोंबू मोदें झूज जाता, ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइजेसान जबाब दिलो, जोयतीवून जाल्ल्यांचो आवाज न्हय तो, झुजांत हार पडलोल्यांचोय तो आवाज न्हय, पूण हांव आयकोतां तो पूण हांव आयकोतां तो आवाज गायोनाचो. पेडण्याच्या तोंबुशी पावतोच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो, आनी मोइजेसाचो राग चडलो. आपल्या हातान आसलेल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयांशी फोडल्यो. तांणी केल्ल्या त्या पाडकुल्यांक धरून ताणें देवाचें उतर देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. पोतून मुरया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. होरेबाशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. खडयलोल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड कातोल्ल्या वयलाची ताणें मुर्ती दवरली. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. इजिप्तान ताणें केल्लीं व्हडतीं कर्तुत्वां, कामाच्या देसान नवलां विजमितां, तांबड्या दोर्यांत अजापाचे चमत्कार, तोरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जालो. राग पेल्ल्यान कारच्याक तांचे खातीर विनवती करूंक तांचे मुखार जालो उबो. मोइजेस ताणें विचून काडलोलो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गार. Soy sorrismora, soy sorrismora, soy sorrismora, soy sorrismora. आपल्या रोचना भितर मालगोरी जावंक आमी आपले उदार कुशीन स्वता उतरां वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केलीं. Soy sorrismora, soy sorrismora, soy sorrismora, soy sorrismora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोबिया. जेजून दुसरी एक वपार तांकां घाली. सांसवांच्या बिया सारकें सुर्गींचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें कोरेंत सगळ्या बियांवून ल्हान, पूण वाडटोच सगळ्या झाडां पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता, आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या कांद्यांचेर वस्ती कोत्तात. तांणी आनीक एक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सुर्गींचें राज. जेजू वपारींनी सगल्यो ह्यो वस्तू पडचेक सांगल्यो, आनी वपारी बगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपारींनी उलयतलो, संवसार रचल्या गुपीत आसल्यो वस्तू उक्त्यो कोत्तलो. अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता.
इस्रायल पर्जा सगळ्या हेर पर्जा मदें धाकटी पर्जा देवान विचून काडली आनी ती धाकटी म्हूण धाकटीच दवरूंक ना तिका एक व्हड राष्ट्र करूंक एक रायाळ राजवटकी करूंक देवाची येवजण आनी ही येवजण कोणाच्यानूच आडावंक जायना हे देवाचे येवजणेक कोणाच्यानूच आडांबो घालूंक जायना नो वन कॅन ऑब्स्ट्रक्ट or stop God from making a nation out of the tiny Israelite race of people. जावं मनीस जावं ताचें पातोक or जावं सैतान no one can obstruct whether it is a human person, whether he is committing of sins or whether it is Satan himself. आयज मोजेस दोंगरा चोडटा परतून देवाशी कित्याक पोजजेन पातो केला तेका तोंड ना तो घडये म्हणूंक सोदता तेंचे हासल्यान काबार करूं हें फावना नव्या हितूंत वचों पूण देव म्हणटा मुगे शार्ती तेम मुगे येवजण तेम पातो केल म्हूण हांव बंद करचो ना हांव सोडून दिवचो ना तूं तेका लागून घेवन वच तांकां आनी बासायलोल्या तारायलोल्या देसांत पावय आनी अशेंच कितें म्हाका बागेंत इनासतेलो सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयोला हाच्या जिवितांत घडलोलें दिसता जेन्ना प्रोटेस्टंट रेफॉर्मेशन जालें जाय जाण पवित्र सभा सोडून गेले कित्याक तांकां दिसली पवित्र सभा सारकी चोरपाची नागवण्याची दोल जाल्या पवित्र सभा सारकी फातकाची पोटली कशी जाल्या द चर्च इज सो करप्ट चर्च इज सो फूल ऑफ सिन Church has deviated from the principles of Christ, virtues of Christ. ह्या पासत आम सोणोस या ओय थोड्यांनी घडे पातकां केलीं जाय थोड्यांनी क्रिमी आदाले जायत जे घडे व्हड व्हड जुट्टेचेर आसलोले पवित्र सभेन पूण मनशाचें स्वयं तेंच न्हू आतां पाद्रीन दोये लोप गायला सारको निळींत धुलोलो सारको जगजग तो दोवो लोप पडन तेका मातशें होता आख्खो लोबू आम काळे दिसता मातशें होता आख्खो लोब आमकां मेळो दिसता पूण हेर कडेन सगळो दोय आहा तो कोण पडना आख्खो लोब कडेन ते भाशेन मातशें थोड्या मनशांक लागून जावं घडये ते बिस्म आहलो जायत जावं घडये ते पाद्री आहलो जायत तांकां लागून आख्खी पवित्र सभा मेळ्ळी आनी पातकी म्हूण जायत जावन सोडूंक वचून आनी भिरांत पळी युरोप आख्खें प्रोटेस्टंट जातलें पूण स्पेना गांवांत इनास ते लॉयला येयलो आनी ताणें ही सोसायदात घडली सोसायटी ऑफ जिजस पयलीं नांव कंपनी ऑफ जिजस मागीर मुखार आस्ते आस्ते जेन्ना सगळें एस्टाब्लीश केलें नांव येयलें सोसायटी ऑफ जिजस घडली तेणें 3 वर्च्यूज घेतात ते वावज ह्युमिलिटी ओबिडियन्स एंड पॉवर्टी हे घेतात पूण चवथो एक एड केलो ओबिडियन्स टू द पोप इन मॅटर्स ऑफ हिज मिशन म्हणजे पाप साहेबाक आमी न्हय फकत मान दितले पूण ताका सारको डिफेंड करतले हांव आनी तो वावलो आख्ख्या इस्पानिया गांवांत तेन्ना इस्पान आनी पुर्तुगाल एक आसलें आमकां आयज आमगे गोंयांत तर आख्खी कॅथलीक चर्च जी बी आसा त्या शेकड्यान 500 वर्सां आदीं बागेंत इन्ना आसलोल्या जेजुतां पासत सारके खोडेगांत वावुरले सगल्यांक दिसतली पवित्र सभा काबार जालें दी एंड ऑफ द कॅथलीक चर्च नाव पूण जिवी उरली कित्याक बीन जेजून घातल्यान जेजूनच सांगलां ही एक येदें व्हडलें झाड जातलें सगल्या भासांची सुकणीं ह्या तिच्या खांद्याचेर येवन बसतले आज पवित्र सभा सगल्यांक घेवन चलता आजून जिवी आसा वय नास ते लॉयला आनी ताच्या सांगात्यांचो आनी आज पर्यंत जेजू येता तांचो वावर म्हजो आनी तुजो वावर जावंक जाय आमी जायते पावटी कडेन जायते आयकूं येता जायत पळोवंक मेळटा जायते विडियो काडून धाडटात हांव कोणाची नीत कोना आनी कोणाकूय कांय म्हणा पूण आमच्या कुसेंचाक उलो कोत्ता मातशे घडये हिंगा तिंगा चुकलेलें दिसता जायत पूण आख्खी पवित्र सभा पातकी आख्खी पवित्र सभा सारकी गिल्टी आनी फॉल्टी द होल चर्च इज गिल्टी एंड फॉल्टी चिंता जाप वय जाल्यार तुजे आनी म्हजे तावन तो गिल्ट आनी फॉल्ट कमें सांगूंक जाय इफ इट इज ट्रू येस देन इट शूड स्टार्ट फ्रॉम यू एंड मी आय एम गिल्टी आय एम फॉल्टी बिकॉज वी आर द चर्च आमी सगलीं पवित्र सभा
हे भाग्यवंत इनास्ते लॉयलाचें घेवया. ताणें पवित्र सभा आनी अदी करून पाप सायकपाक सारको डिफेंड केलो. थोडे उपजल्ले ग्रूप बुरोयताले पाद्रींचे आड, इगोर्जेचे आड, पाप साहेबाचे आड, पूण जे भाशेन ताणें बुरयलें जावं सेरमावन दिलें आनी बुरयलें, कित्याक तांगे अर्द बेश्ट्या साद्या मनशांची अर्द न्हू, कोण हुशार काय आहा तांकां कित्याक तो युनिवर्सिटीन शिकलेलो, फ्रांसीस शावेर युनिवर्सिटीन शिकलेलो, हळू हळू भांगरा मेदाल गेलो मनीस ते, आनी तसल्यांच ताणें एकठांयलें, तांकां आकारण दिली आनी धाडलें. आज आमी हें शिकतात न्हू, युनिवर्सिटी एड्युकेशन to a great extent it is their contribution. Yes, first aim was to defend the Pope from heretical attacks. Second, also give true education, Christian education to the world. दिनवासूया ह्या भाग्यवंताच्या देण्या पासत ताची प्रेरणा घेवन आम कितलेंय डिसइल्युजमेंट जावं, पूण पवित्र सभा आमची माता म्हूण तिचेच वेंगेंत तिच्या हांद्यांचे सावळेंत आमी येवन बसूया आनी रावुया. भेटोन एक आमी गायन गावुया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां दुखोर बिता, स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता. तोवा हुनो आल्तार हाडटा, ताका चलोस समोर बिता, आमचे सुदू सोबीत वयता, मानून घेवन विरोध करता. आमचो उंडो ओदोलो, जेजूची कूड जातलो, आमच्या परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हे पवित्र बलिदान सगळे पवित्राची जोर करून तुवें आमकां दिलाय. भाग्यवंत दिनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉयलाच्या भाग्यवंतीनास तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब संभ्रमूंक तुजे पयत सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार ओल्या तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सर्वेस्वराची नामी येता ताकाचोय. उत्सर्गी तुका
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मतान सर काळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटे आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटे आमकां शांती दी.
ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू दाखवेल आमी फाटे जेजूक आमच्या काळजान शोधना गायन गावया. D14 पान 50 आणि 4 D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. दाखवेल आयल्या मोच्या बापा ती सांबाळटा आहे मोगा. ओदीक बोलमो कोच्या मोना फाटे मेंढा गोचे बापा. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. आदी दाखवेल तुमी फाटे मोचे सोबेरी गुण रावचे. Veritari glore fate mir forzagle sukunegle. Gesù daquel ami fate tacia jivan ami jivi. Gesù daquel ami fate tacia jivan ami jivi. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा भाग्यवंती नासाक तुजे पयत सुबेच्या सेवेक आपोवून ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलेल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रोगोत आमकां दिसान दीस अदीक गोठाय दिवं. ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवांक सदांच अदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार सासनाच्या सासनांक तुजे मोहिमेचें किर्तन गावूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाचे गायन आमी गावया. तुजो धर्म परगडणार कोर. F22 पान 9 आणि 6 F22 पेज 96. Suyawasan, suyawata, suyar korta, suyurorita. Tu Yahweh, tu kabul.